54th इंटरनॅशनल फिल्म फेस्टिवल गोवा चालू आसा आनी जेन्ना आमी म्हणटा वो इफ्फी गोंयान चालू आसा तेन्ना एक अशी म्हण आसा की खंयच्याय सक्सेसफूल मनशा फाटल्यान एक बायल मनीस आसता. तशें हांगासर एक गजाल आसा की ह्या सक्सेसफूल इव्हेंटा फाटल्यान एक बायल मनीस आसा. ती म्हणटा ती ESGची वायस चेअरमॅन मॅडम दिलायला लोबो आनी ती आयज आमचे वांगडा हांगासर आसा. मॅडम पयलीं तरी तुमकां एक वेलकम करता हांव. थँक्यू. आणि एक मेजर गजाल एक व्हडली गजाल आमी नोटीस केली ती म्हणटा ती तुमी फक्त वायस चेअरमॅन कशी वागना तर हो फूल जो इफ्फीचो हांगा सेटअप आसा हो तुमच्या घरचो इव्हेंट कसो तुमी वागतात. जे कोण जेयले काय ना ह्यो सुद्दां गजाली तुमी विचारतात अशें आमी पळयलां आनी आयकलां सुद्दां. सो इव्हेंट हो आमचो गोंयकारांचो. वी हॅव टू पोर्ट्रे द बेस्ट टू एवरी वन. You know, if I am going to think that I am some leader, no. I have been given a task. Every power comes with a responsibility, and you should know how to deliver that responsibility. And the more humble you become, the better response you get from everyone. तुम्ही अशा जाग्याच्यान येता ज्या जाग्याचेर इव्हेंट म्हणल्यार नवी गजाल न्ही. थंय डेली दीस जावं रात जावं इव्हेंट चालूच आसता. अशा जाग्या वयल्यान येवन एक असो येदो व्हडलो इंटरनॅशनल लेवला वयलो इव्हेंट ऑर्गनायज करप कशे तरेन तुमकां सोंपें गेलें काय मातशें खंय तरी कितें कठीण जालें. So I must tell you, yeah, Vishwe Oros, 20th year we are having it in Goa. So our ESG team full, our CEO, our GM, all our HODs, last to the last man, you know, they're all well equipped and well experienced people we have. So with their help and under the leadership of our Chief Minister, Shri Pramod Sawant, we have been able to execute it well. So every year we try to make it bigger and better. You know the world संवसारातले बऱ्यातले बरे film प्रेमी येतात. So they should get the best. The best experience they should get from this event. एक वटेन तुमी वायस चेअरमॅन दुसरे वटेन जेन्ना हांगासर व्हडले व्हडले सुपरस्टार येता तेन्ना खंय तरी तुमी विसरता की बाबा आपूण वायस चेअरमॅन आनी एक आपल्या मनांतलो फॅन जागो जाता. कारण सुपरस्टार म्हणटकीच मनान एक फॅन आसता ती भावना photo. You know, that comes only there. See, it's there only when a film star comes, like whether you are vice chairman or whether whoever minister, we will always be saying one photo please, because all of them, they don't know me. You know, we have to actually say except for Salman Khan who knew me from before. पूण पयलीं गोंयचे लोक तुमकां वळखताले डिलायला लोबो म्हणून. जेन्ना अशे बॉलिवूडांतले स्टार्स बॉलिवूडांतलेच न्हू तर वेगवेगळ्या स्टेटींतले जे फिल्म स्टार्स आनी फिल्म्स मेकर जे हांगासर गोंयान येता तांकांय आतां खबर आहा डिलायला लोबो कोण ती. आनी जेन्ना ते तुमचे कडेन इंटरेक्ट करता तुमचे कडेन उलयता तेन्ना तुमकां कशें दिसता. थँक्स टू आवर चीफ मिनिस्टर अगेन की तेणें आमकां ही रिस्पॉन्सिबिलिटी दिली एज अ VC. आनी दीस इज अ डिफरंट फील्ड ऑल टुगेदर. सांगता ते प्रमाणे ईच डिपार्टमेंट, एनी गव्हर्मेंट डिपार्टमेंट यू सी, इट इज ओनली काम काम काम. दीस इज अनदर डिपार्टमेंट, आय मीन, वेर इट इज नॉट जस्ट काम बट इट कम्स विथ ग्लॅमर. या तांकांच मेळटा. इट इज ऑल रिटन देर इन युअर डेस्टिनी. पूण आतां हो सगळो इंटरनॅशनल फिल्म फेस्टिवल ऑर्गनायज करता आसतना सगळे म्हणटा बरें आसा बरें आसा. पूण तुमकां मनान दिसता खंय तरी कितें कमी पडलां अशें खंयच्यो गजाली आसा. कितें कमी पडलां तें आतां फिडबॅक घेतली आमी आमचे टिमीक घेवन परते बसतली. सो दॅट वी इट इज ऑलवेज एनी इव्हेंट एनी फंक्शन इज अ लर्निंग एक्सपिरियन्स. सो वी ट्राय टू गेट बेटर नेक्स्ट इयर. आणि हे पावटी स्पेशल तुम्ही सिनेमेला जो भायर दवरलो गोंयकारां खातीर सदांच अशें म्हणटाले की इंटरनॅशनल फिल्म फेस्टिवल गोंयान जाता पूण गोंयकारांक ताजो कांयच फायदो जायना. हांगासर तुमी सिनेमेला म्हणून एक सेटअप केला तेन्ना म्हाका दिसता गोंयकारांक तुमचे कडल्यान उलो वचपाक जाय. कारण आयज शेनवार फाल्यां आयतार आनी हो विकेंड म्हणटकीच गोंयकारां खातीर एक इम्पॉर्टंट असो टायम स्पेंड करपाक. तेन्ना तुमी कितें सांगतले. आमच्या गोंयकारांक हांव एकूच उलो मारूंक सोदतां. फाल्यां आयतार, यू नो, एंड एज यू सेड टुडे इज सॅटर्डे. ह्या विकेंड तुमच्या फॅमिलीक घेवन येयात. ह्या आमच्या ESG ऑफिसाच्या फुडल्यान व्हडलो प्रोमिनाद आहा आनी ते सिनेमेला म्हणून वे वी हॅव लायव्ह एंटरटेनमेंट, वेरियस स्टॉल्स आहा देर, आमचे सेल्फी पॉयंट्स आहा, आमचे ओल्ड हिंदी पिक्चरां, कला अकॅडमीचे ते आमचे योग सेतू त्या प्रोमिनादाचेर आमची ओल्ड
मुवीज आहा ती रिवायव करपाक आमच्या NFDCन चिंतलेले आहा. दॅट इज बींग देर. मागीर आमचे म्युजियम्स रिलेटेड टू फिल्म्स. मागीर आमच्या स्टार्टअप pavilions, I mean startup IT startup hubs are there of different departments. Please come and enjoy that. And besides that, आमच्या गोंयकारां खातीर आमी 3 सुवातेर स्क्रिनींग दवरलेलें आहा, ओपन एअर स्क्रिनींग. आमच्या GTDC पार्किंग अंजुना, आमच्या मिरामार बीच आनी आमच्या रवींद्र भवन मारगांव. देर ऑल्सो 5:30 एवरी डे कल्चरल प्रोग्राम्स चालू जाता आनी 7 एवरी डे आमचे मुवीज जातात. टील 27 दीस मुवीज वील गो ऑन. सो आय रिक्वेस्ट ऑल माय गोवन्स, सगळे आमच्या गोंयकारांक उलो की तुमी येयात आनी बऱ्यांतली बरी पिक्चरां पळयात. अँड इफ यू हॅव स्टील नॉट रजिस्टर्ड, प्लीज आमच्या ह्या दिसांनी कोंकणी मुवीज फिल्म जाता, ह्या स्क्रिनींग जातात. आमच्या 4 हे आहा स्क्रिनींग, 1 सेक्शन. या वन इज इन आयनॉक्स पर्वरी, आयनॉक्स पेंजीम, आमचे अशोक थिएटर आनी सम्राट थिएटर. ह्या जाग्यांचेरूय आमची कोंकणी फिल्म्स चड करून स्क्रीन जाता. येयात आनी पळयात. यू नो, गीव मोटिवेट आहा कोंकणी फिल्म मेकर्स. जेन्ना ते थिएटर हावसफूल आसता तेन्ना खंय तरी तेय खोशी जाता. आमचे गोंयकार एक्टर्स खोशी जाता. आय थिंक गोवन्स शूड टेक फूल एडवांटेज ऑफ दीस अँड प्लीज कम अँड एन्जॉय. आनी एक विचारपाची गजाल म्हणल्यार इतलीं वर्सां तुमी भायल्यान इफ्फी पळयताले, आयज तुमी स्वता VC आसा, तुमचो कमेंट एक जाय. कारण भायल्यान केन्ना ना केन्ना तरी तुमी कमेंट करता आसतली की इफ्फीक अशें आसा तशें आसा. आयज जेन्ना तुमी VC आसा तेन्ना इफ्फीक कशें आसा तें आमकां तुमचे कडल्यान जाणून घेवपाक. सो एवरी इयर आमी पयलीं मायकल लोबोचे मिसीस म्हणून येताली. ते आमकां फकत ओपनिंग आनी क्लोजींग सेरेमनीचे पास येताले, यू नो. सो आय ऑलवेज कम अँड एन्जॉय दीस ओपनिंग अँड क्लोजींग सेरेमनी. ते डेलिगेट पास करून पावूंक नासली आमी केन्नाच. बट दीस इयर आय हॅव एक्सपिरियन्स्ड ऑल. अँड द कोर इज आतां इफी म्हटल्यार हे भायले इन्फ्रास्ट्रक्चरूच न्हू, मेन इज आ फिल्म्स, पिक्चरां. आनी हे पावटी आमकां 3 times मोर पिक्चरां हांगा येयल्ली आहा. आनी फ्रॉम दोज मुवीज द बेस्ट मुवीज हॅव बीन स्क्रीन. सो थँक्स टू आवर ज्युरी and our NFDC. So again you get to see the best आख्या जगांतली बऱ्यांतली बरी पिक्चरां are being screened here. परत उलो मारता आमच्या गोंयकारांक, प्लीज कम एंड एक्सपिरियन्स. तुम्ही एक गजाल म्हणली, तुम्ही पयली अटेंड करताली मायकल लोबोची मिसीस म्हणून. मायकल लोबोची मिसीस थंयच्यान ESGची वायस चेअरमॅन. तुमची फिलींग कितें आहा? मायकल लोबोची मिसीसूच म्हणून नासली हांव. आमी 15 वर्सां पंचायतीन वॉर्ड मेंबर. त्या 15 वर्सान 10 वर्सां सरपंच म्हणून आसली. सो इट इज नॉट जस्ट मायकल लोबोज मिसीस. पूण आतां आमी MLA पयलीं आनी मागीर वायस चेअरमॅन ESG. सो इट्स अ ग्रेट फिलींग टू एवरी, अगेन आय से, एवरी पोजिशन, एवरी पावर कम्स विथ अ रिस्पॉन्सिबिलिटी. आनी कितल्या बऱ्या तरेन आमी ते रिस्पॉन्सिबिलिटी फुलफील करतात. दॅट इज ऑल अकाउंटेबल. या, वी आर अकाउंटेबल टू पीपल, यू नो. सो वी हॅव टू, वॉट एवर रिस्पॉन्सिबिलिटी इज गिवन टू अस, वी हॅव टू गिव इट बेस्ट बॅक टू पीपल. थँक्यू मॅडम. तुम्ही खूप बिजी आसा. तुमचे आम्ही जशें म्हणलें की जसो घरचो इव्हेंट आसा तशें तुमचें हांगासर काम चालू आसा. स्वता वचून एक बारीकच्या बारीक गजाल तुम्ही पळयता आनी विचारता. ह्या बिजी शेड्युलान सुद्दां तुमी इतको आमकां वेळ दिलो म्हणून तुमकां देव बरें करूं म्हणटा. देव बरें करूं. थँक्यू व्हेरी मच. प्रुडंटा खातीर साहिल मांद्रेकर वांगडा हांव स्वप्नील तारी.